राज्यात सध्या देवळांनी चोरी जावपाचे प्रकार वाढत आसा। फाटल्या म्हयन्यात दिवचल शारांत चोरांनी 3 देवळां फोडपाचो प्रकार घडिल्लो, जाल्यार बुधवारा रातीं दिवचल शारांतलीं 2 देवळां फोडलीं। चोरांनी आदल्या पुलीस स्टेशना कडले आनी बाजारांतले श्री कोटेश्वर देवाचें देवूळ फोडलें। तशेंच चोरांनी बाजारांतल्या देवळांतली फंडपेटी फोडली, जाल्यार आदल्या पुलीस स्टेशना कडल्या देवळांतली फंडपेटी उखलून व्हेली। आणि ते फुलां काडली आणि फुलां पयलीं कोणी काडलेली देवाक त्या वाटेसून घातले आणि ह्या वाटेसून येयली अशी आणि ह्या म्हटलें देवाक त्या फोटवाक पळय जाल्यार म्हाका पांया कडेन ते लॉक अशें ओपन दिसले। ओपन दिसतकच हांवें ते आनी म्हटलें कितें काय आमी म्हटलें केन्ना पळोवंकूच ना हे परत धापले आनी ते घातले आनी हांव भायर येयली आनी आपाक म्हटलें बाबा अशें अशें आहा हांगा लॉक कोणी म्हटलें काडला काय दार म्हटलें ते ओपन आहा ते धापल्यार म्हटलें धापना। मागीर ताका येयलो आपाक सांगलें तो म्हणल्यार दारूय फोडलेलें अशें दिसता गो तेणीच ओपन दार पयलीं केलें। त्या देवस्थानात चोरी जाली। आमचो भावेक पांयां पडपाक गेल्लो तेन्ना ताका दिसलें की फंडपेटी लोकांनी सांगलें की तुमची चोरी जाल्या आनी दर वर्सा आमी तेन्ना फंडपेटी फोडपाचें आसलें तांकां मातशें जाल्या वेळान फंडपेटी फोडपाची उरली। चड सादारणशें आमी वचता की 7-8 हजार आमकां मेळटा ते फंडपेटींतूच आमी नुस्तें कितें उत्सव करता कितें हातपा लागता तेन्ना आमकां आनी आपली पुलीस आहा पळय ताच्या फाटसून आमचें कोटेश्वर देवूळ आहा त्या कोटेश्वर देवस्थानांत सुद्दां ते देवूळ फोडलेलें आहा तेन्ना हे जे बेगिना बेगीन कारवाय करची अशें आमी काल बुधवारा एकेच राती दिवचल शारांतली 2 देवळां फोडली। दिवचलच्या बाजारात आशिल्ले श्री कोटेश्वर देवाचें देवूळ तशेंच पयलींच्या पुलीस स्टेशना कडेन आशिल्ले श्री कोटेश्वर देवाचेंच देवूळ फोडपाचो प्रकार घडलो। पयलींच्या पुलीस स्टेशना कडल्या देवळांतल्यान चोरांनी फंडपेटी उखलून व्हेली, जाल्यार बाजारांतल्या देवळांतली फंडपेटी फोडली। चोरांच्या हाताक नेमकी कितली रोकड मेळ्ळी तें कळूंक ना। हे विशीं पुलिसेक कळटकीच सकाळींच पुलीस घडणूक थळार पाविल्ली आसा। तांच्यांनी तपास सुरू केल्लो आसा। दिवचल शारांत देवळां फोडपी टोळी वावुरता असो एक अदमास आसा। हे पुलिसां समोरूय हें एक आव्हान आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम